Dr. Rakshata Sejwalkar from Goa, and Prabhu from Tamil Nadu. National Championship. By taking not more time, I request this fight noon, I will say, not afternoon, not morning. And well-written function of 22nd. आमचे बेसबॉल म्हाका केन्ना पळोवंक नासली टीव्हीचेर पळयतालो अशें पूण प्रॅक्टिकली आयज एक इनिंग पळोवपाक गावली म्हाका आनी सॉफ्टबॉल आनी सेंटरला आणि या जरा ना गौतम काल भी आओ बिया देंगे ना अजून याचीच जाऊन ना बोलू क्रिकेटिंग लेवल हांव कावन्सिलर म्हूण जाल्लो आसा एट एज ऑफ 23 पूण तेका लागून हांव पडलेलो आसा आनी आमच्या गोंयांत म्हाका खूप आनंद जाता आयज की 22nd साऊथ झोन नॅशनल सॉफ्टबॉल चॅम्पियनशीप आज ह्या इतिहासीक MPT ग्रावंडाचेर संपन्न जालो म्हणून आनी ते जाता आसतना ह्या भागांतले दैवत देव दामोदर आनी इतर पंचायतान आहा आनी त्याच बरोबर हांगासले जे लोक आहा त्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हो पूर्ण जाला अतिशय सुखी हांव म्हाका पर्सनली कांयच टेन्शन नाका आसता सॉफ्टबॉल 1990 पासून गोंयांत सुरू आसा सॉफ्टबॉलान 1990 पासून भुरगीं गोंयांत आनी गोंया भायर खेळटा नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर भुरगीं खेळ्ळीं पण ज्या प्रमाणे भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळपाक जाय त्या प्रमाणे प्रोत्साहन भुरग्यांक जे ऑथॉरिटीज आहा नांवां घेयना सरकाराचें नांव घेतल्यार सरकार दिसता आपल्या वगेन उलयता काय म्हणून ऑथॉरिटीज आहा तांचे कडसून जे जाय ते मेळना आनी ताका लागून म्हाका अशें दिसता की फुटबॉल क्रिकेट हेजे हांकां मदत करता आसतना बाकीची ज्यो डिसिप्लीन आहा बाकीचे जे खेळ आसा त्या खेळांकूय तशेंच सपोर्ट मेळपाक जाय आमच्या सॉफ्टबॉलान हांव सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियेचो 1990 पासून वायस प्रेसिडेंट आसलो गेल्या वर्सा जेन्ना नवें इलेक्शन जालें वय जालें म्हणून म्हाका कॉन्टेस्ट करूंक जाय SAP आसलो SAGची किंवा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियेची हें आसा SOP आहा त्या प्रमाणे 70 वर्सां जे पूर्ण करता तांकां फुडें कॉन्टेस्ट करूंक काय रावूंक गावना आनी म्हणून म्हाका भायर सरल्या उपरांत तांच्यानी फोर्सेबली चीफ प्रेसिडेंट ऑफ द एडवायजरी कमिटी म्हणून घातलेलो आसा आनी त्या हिशोबान हांव करता सांगपाक प्रयत्न हे करतालो की गोंयांत आमच्या भुरग्यांक जाय तितकें प्रोत्साहन मेळना म्हणटा जाय तितको सपोर्ट मेळना म्हळ्यार सॉफ्टबॉलरांक मे बी आदर गावता आसतलें पण जेन्ना हांव भायर पळयता इंदोर म्हणा दिल्ली म्हणा उत्तर प्रदेश म्हणा झारखंड म्हणा छत्तीसगड म्हणा आपल्या हरियाणा म्हणा चंदीगड म्हणा हे सगळे जे राज्य आहा किंवा ही सावथाय राज्य आहा आमचे तामिळनाडू घेया आंध्र प्रदेश घेया तामिळनाडू घेया आंध्र प्रदेश घेया किंवा बाकीचे जे स्टेट आहा ते घेया ती भुरगीं जर खंय एक मेडल हाडले जाय जाल्यार तांकां डायरेक्ट PSIचो पोस्ट मेळटा कितकेच भुरगे पोस्टान कामाक लागल्या कितकेच भुरगे रेल्वेन कामाक लागल्या पूण आमचे गोंयचे कोण खंय लागल्या काय जाणा गोंयान लागल्या तांकांय मदत दिना म्हाका
प्रिलिमिनरी कोचीस आसले तातूंतचे आज उरल्या 3 जाण आनी ह्या 3 कोचीस घेवन हांव गोंयांत गेली कितकी वर्सां हो हे फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. म्हाजी जी टीम आसा भुरगे जे म्हाज्या नॅशनल प्लेयर म्हाका वायट दिसता हांव तांकां कितें म्हण सांगू कितें दिवं तांकां. आय एम नॉट द लँडलॉर्ड, आय एम नॉट अ मायनर, आय डोंट हॅव द मनी टू गिव दॅम एंड कम हियर ब्रिंग बट खंय तरी तांकां सरकार वचून मेळपाक जाय. आतां खुबशे भुरगे म्हाजे कडेन येता सर आमकां सर्टिफिकेट दी म्हण कारण आमकां जॉब गावला आमकां आतां सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय म्हणून म्हाज्या आयुश्यान आमी केन्ना करूं ना. आमी 36 वर्सांच्या काळान एकूय खंय टिपको आमचेर घेवं ना आनी आमी करिना ते. म्हाजी ही रिक्वेस्ट आहा सरकाराक गेले 3 म्हयन्या पयले 3-4 म्हयन्या पयले आमी एक कॉन्फरन्स घेतलें वर्कशॉप घेतलें ओरिएंटेशन कोर्स घेतलो पणजे आनी ताका स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी डायरेक्टर स्पोर्ट्सान मदत केली स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन मदत केली आनी तो कोर्स घेतलो. तातूंत उणें उणें 100 टिचर पार्टिसिपेट जाले आनी तो कोर्स काबार जाले उपरांत सांजे म्हणाले सर आमकां आवडटा ही गेम कशें करूं किट्स आमचे कडेन ना किट्स आमकां कोण दिना सो किट्स दिवपाक तरी प्रोविजन सरकारान करपाक जाय. खेळटा तेन्ना आमी गेमी जेन्ना ऑर्गनायज करता तेन्ना तरी कितें दिवपाचें बरे प्रमाणे दिवपाचो प्रयत्न थोडे दिले अशें दिलें ना. म्हाज्या पर्सनल वळखीचे मिनिस्टर सरकार इवन प्रमोद सावंतजी किंवा आपलो मिनिस्टर तवडकरजी ते पर्सनल म्हाज्या हेजेर म्हाका मदत करता पूण म्हाका तशें नाका हांव आयज फाल्यां आसना. ही गेम उरपाक जाय ही डिसिप्लीन उरपाक जाय. हजारां वयर नॅशनल प्लेयर आयज गोंयान आहा पूण तांकां बरी वाट दिसना आनी तांकां अशें दिसना की सब्बल हांवें कितें खेळचें सब्बल खेळ्ळा उपरांत म्हाका कितें मेळटा मॅडलूच घेवन आयज पोट भरना ट्रॉफी घेवन म्हाजें आयज पोट भरना. पोट भरपाक म्हाका वेवसायान खंय तरी कितें तरी मेळपाक जाय खंय तरी सर्वीस खंय आवाज गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करपाक जाय की जी भुरगे खंयच्याय डिसिप्लिनान नॉट ओन्ली सॉफ्टबॉल जी भुरगीं मॅडलां हाडटा त्या भुरग्यांक प्रायोरिटीचेर जशें बाकीच्यांक रिजर्वेशन दिलां तशें प्रायोरिटीचेर तांकां सर्वीस मेळटलें. हें आश्वासन सरकारा कडसून जाय. हें आश्वासन आयच्या मुख्यमंत्र्या कडसून आश्वासन म्हणजे एक विचार जावपाक जाय अशें म्हणटा हांव. आनी त्याच बरोबर आयचे आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे जे आहा ते बरे लोक बरे विचारांचे लोक तेंच्यांनी विचार करून हें करपाक जाय. आमचें राजकारण खेळार केन्ना हाडचें ना. धर्मा चोडणकारा कडेन लोक पॉलिटिशियन म्हणून पळयता पूण हांव स्वताक पॉलिटिशियन म्हणना. हांव एक समाज कार्यकर्तो हांव एक क्रिडापटू ल्हानपणा पासून फुटबॉल खेळत आयलो क्रिकेट खेळ्ळो आनी आतां हांव सॉफ्टबॉल सामकें जोरान हें करता फुडें व्हरता. सो म्हाजें इतकेंच म्हणणें आमच्या भुरग्यांक लागून आमच्या खेळाडूंक लागून सरकारान तेजेर विचार करचो तांकां मागणी करची. आनी त्याच बरोबर गोंयांत जी कॉर्पोरेट हावजां आहा जे बाकीच्यांक मदत करता तेंच्यांनी ह्या डिसिप्लिनीकूय मदत करचें. नांव दिले आनी नांव घेवचें काय दिसता जायते इल्लेशें नांव घेवं काय दिसता. NRP ग्रुपान थोड्या प्रमाणात आमकां मदत केली बाबा धेंपो थोड्या प्रमाणात आमकां मदत केली आमचे मिनिस्टर खंवटो बाब हाणें आमकां थोडी मदत केली आमचे केदार नायक जो चेअरमॅन आहा तेणी आमकां थोडी मदत म्हणून आमी हांगा सर्वाय जाले. 11.5 लाखाचें बजेट शक्य नासलें न्हू पण तरी जावन तेंच्यांनी थोडे थोडे कितें दिल्या उपरांत खंय तरी उरलेले आहा ते आमी कशें तरी सुचतले. आमच्या एसोसिएशनाक खंयसून फंड्स येना पयले गव्हर्मेंटा कडसून मेळटाले सेंट्रल गव्हर्मेंटा मेळटाले लोकल गव्हर्मेंटा आयज तेय बंद आनी त्या हिशोबान काम करप खूबच त्रास जाता. तेजेर विचार जावचो इतकेंच हांव म्हणटा. केन्नाय जाल्यार एक्रॉस द टेबल हांव सरकारा वांगडा बसपाक तयार आहा हांव म्हाज्या डायरेक्टरा वांगडा बसपाक तयार आहा. कशा पद्दतीन पॉलिसीन फुडें व्हरोंक शकता कशा पद्दतीन बाकीचे कित्याक आज खेळ हो फक्त खेळा पुरतोच उरूना खेळांसून मनीस घडटा. धर्मा चोडणकर जो आयज हांगा उबो रावला तो एकाच फुटबॉलाक लागून हा बेजीक फुटबॉल प्लेयर. जेन्ना ह्या ग्रावंडाचेर आमरोज डॉमनीक सुधीर हे जे व्हडले व्हडले प्लेयर फुटबॉलचे खेळ्ळे तेन्ना आमी हांगा मॅची वॉच करताले. सो ताका लागून म्हाका स्पोर्ट्स लवरांक सपोर्ट जावचो इतकीच विनंती सरकारा कडेन आहा आनी जे बरे मागते लोक आहा तेंचे कडेन आहा. देव बरें करूं. It was good actually. So we reached one day before actually. So on that time it was not arranged, but later on it was great. They have arranged everything in a nicer way.
So we have some challenges, but it all overcome by the Govan Softball Association. So we are very thankful for the Govan Softball Association for being arranged all the things on time, and it was a pleasant stay for us also. And once again, I am thanking Goa Softball Association for this. How it feels like to be a winner for a Winner, actually, it's a great moment. It's a super moment after a long time. So we are 7 years. So we are winning back our trophy back to Kerala. So it is our state secretary Vipin was telling like that. It was on. He has a future like past. Like when he came first time as a coach to Goa, he won the trophy. Now he is his first time as a state secretary. So he won the trophy. So he was also present over there. So it's a much more happier moment for as a association person also. So being a district secretary, I am also very happy moment, and also being a team manager of Kerala team. So it's a wonderful thing for us. Okay. Lost one mobile phone. He also helped us to. I will try my best. Yeah, sure. I'll Sir. put the same people on the job. Yeah, sure, sir. Thank you, sir. That's it. Yeah, okay. First of all, I thank all the authority who have presented the 22nd South Zone, because we feel very happy coming to Goa and we enjoyed a lot in Goa, and playing softball is our blood game, and as a winner today, as a champions from Telangana, we feel very happy. And the secretary Abhishek sir, who has been arranging everything here, we feel very proud, because only the person he has done so many arrangements and have successfully completed this national tournament is not an easy thing, because hosting 14 states, 7 like men and women, it's not so easy. So we feel very happy for being present here, and as the champions today, we feel more proud because of our support of our coaches, mentors and our association secretaries and all. We are here today, but the arrangements and the facilities, the food, the accommodation was very good provided by the Goa Softball Association. We feel very happy and we feel very thankful to them. I hope even they conduct many more tournaments here as we come from other states also. I feel very happy for presenting here, and thank you so much for the association. Thank you.